पास्कांचो चवथो आयतार. जेराल प्रस्तावन. पास्कांच्या चवथ्या आयतारा म्हणजे आयच्या दिसा पवित्र सभा देववापण्याचो आयतार जावन संभ्रमता आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी फिरगजांनी देववापणी उपजूंक मागूंक आपयता. सांगातास आयची देवस्तुती जेजू बरो गवळी म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. पोरण्या सल्ल्यांत प्रवादी देव तांचो गवळी आनी तांचो खंत हुस्को करता म्हूण ते समजले. नव्या सल्ल्यांत जेजूच बरो गवळी म्हणलें स्पश्ट करता. जेजू हरेक मनशाचे काळजाचे अत्रेक जाणा आनी तांकां वाटवून बऱ्या सुवातेर पायता. जेजू आमचो बरो गवळी जावन ताणें आपलो जीव आमचे पासत कुर्सार भेटयलो. तर जेजूचे पाटलावदार जावन आमी संवसाराच्या चडवणे पासत वावरूंक आसा. जर जेजून आमचे पासूत बरो गवळी जावन इतले सकट केला जाल्यार आमी आमकांच विचारूंक आसा, आमी ताची शेळी जावन ताका विस्वासी आसां. तर ह्या संभ्रमांत जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिणीसारूंक करपा मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप भाग्यवंत पेद्रून जोदेवांच्या वडिलां मुखार जेजूक दिल्ल्या साक्षेचें विवरण जावन आसा. जेजू नजरेनाक तुमी कुर्सार मारलो, पूण देवान ताका मरणांतावन जिवंत उठयला. देखून तो मात्र एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो सडवंदार. ह्या नांवा वरवीं मात्र सगल्यांक सोडवण फावो जाता म्हणलें स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत परतून भाग्यवंत पेद्रू जेजूक देवान उंच उबारला आनी ताचे मुखांतर देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यांत आनी देवाची भुरगीं जावचें म्हळ्यार ताच्या मोगान संपूर्ण रितीन भरून आसचें जावन आसा म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. भाग्यवान सुवाव आयच्या सुवार्थेंत जेजू बरो गवळी म्हणलें आमकां विवर्सिता. देवाच्या कुशेक खाल जावन जेजू संवसारांत आयलो आनी सर मनशांनी देवा थंय जिवंक जाय म्हणलो ताच्या मिसावाचो शेवट. तर जेजू बरो गवळी जावन आपल्या शेळयांचें कशें पोशण करता तें आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुवें पवित्र सभेचे गवळी जावन नेमलाय. तांणी सर्वांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आपल्या जिणेंत घेवंक शिकय. अशें हरेक तांच्या शेळयांक तांच्या परमणान ओळखूंक आनी सर्गींच्या चरवाक तांकां व्हरून पावूंक तुजी मजत आनी गटाय तांकां लाभय म्हूण मागता. दुसरें देशा पासत. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राज्यकारभाऱ्यांक नीज फुडाऱ्यांचे लक्षणान भर. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव तांणी जरोवंक आनी शेळयांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांचे थंय उदार मोन आनी मोवाळ काळीज रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासत. दयाळा बापा, आमच्या घरांनी आनी गांवांनी अशा पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या सावळेंत दवर. कश्ट दूख मनशा जिवाचो वांटो म्हळें समजून जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिणीसारूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें देववापण्या पासत. कनवळ्या बापा, आमच्या कुटुंबांनी आनी फिरगजांनी देववापणी उपजय. आवय बापायांनी विशेश रितीन नव्या काजारी जोड्यांनी जिविताक उक्ते रावन तांकां जल्माल्या भुरग्यांक देवाच्या सेवेक समर्पूंक तांचे थंय उदार मन रस म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासत. विस्वासी बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या संभ्रमाक हाजर आसल्या आम्हा सर्वांक तुज्या आदारान आनी देण्यांनी भर. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या देखी प्रमाणें आमचें जिवीत माया मोगाचें सूख संतोशाचें जावन रुपांतर कर. सांगातास देववापणी आमच्या कुटुंबांनी उपजय म्हूण मागता.